जाहीर तुमी पार्टींतल्यान थोड्यांक टर्मिनेट केल्ले आसता. कितें रिजन कितें आशिल्लें आनी कोण कोणाक तुमी टर्मिनेट केल्ले आसा? पळय आमी जे आयज एक नोटीस आवट केला तितून आमी 10 जाण आसा. ते 10 जाण आमचे मेंबर्स तांकां आमी टर्मिनेट केला आनी हे डिसिजन जे आमचे डिसिप्लिनरी कमिटी आहा पार्टीची आनी कोर एक्झिक्युटीव कमिटी आहा तेंचे डिसिजन घेवन आमी फायनलायज केला आनी ते डिसिजन एक्झिक्यूट केला. मेन या रिजन म्हणल्यार ते हे जी मडगांव मिटींग जाली आनी हय. हे मडगांव मिटींगची कॉन्स्पिरसी जाली पार्टी स्प्लीट करपाची आनी टेक ओवर करपाची आनी तेजेच ते सगळे ते सिम्बॉल घेवपाचे आनी मागीर जे पयलीं रिजायन सोडून गेला आनी पार्टीन एक्सपेल केला तांकां परत घेवपाचे प्रेजिडेंट चेंज करपाचे सीईसी जी इनवॅलीड सीईसी आहा तिका हे करपाचे अशें तेंच्यांनी डिसिजन तशेंच घेतलेले आनी तेजे आमचे कडेन प्रुफूय आसा सगळे ऑडियो ते मिटिंगेचे आमचे कडेन ऑलरेडी आसा आनी तितून जेन्ना आमी ऑडियो आयकले तितून अशें ना की बेश्टे डिस्कशन केला डिस्कशन करून डिसिजन केला आनी विथ ऑथॉरिटी म्हटल्यार सगळ्यां कडेन विचारला फाल्यां जर आमी पार्टी टेक ओवर करता नाजाल्यार आमी स्प्लीट करता नाजाल्यार आमी दुसरो प्रेजिडेंट करता जाल्यार तुमी आमच्या वांगडा आसतले काय ना अशें लोकांक सगळ्यांक विचारला. सो हे मेन नांवां जीं आसा आनी तेंच्यांनी मल्टिपल हेज्या पयलीं खूब एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्लेले आमकां जे प्रूफ्स मेळटाले तरेतरेचे सोशल मिडियाचेर पोस्ट मागीर भायर प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतले आनी मागीर स्टेटमेंट्स आवट केले आनी सो खुबशे बाकीच्या मेंबरांक तांकां मिसगायड केले आनी ती कॉन्स्पिरसी कशी केली म्हणून आमी हो डिसिजन घेतला.